आपेवाळ प्रियोळा कदंबाक जाल्ल्या अपघातात ड्रायव्हर आणि कंडक्टर धरून कांय प्रवासी जखमी जाले. तांकां फोंडेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हरून घातल्यात. अपघात टाळपा खातीर हो रस्तो रूंद करचो थळाव्यांनी मागला. सोमारा सकाळी 7:45 सुमार आपेवाळ प्रियोळच्या रस्त्यार हो अपघात जालो. कदंबान रॉंग सायडीन वचून लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो. अपघाताचें कारण कळूंक ना, पूण हो रस्तो अरुंद आसा, अशीर आसा, तशेंच देवतेचेरच वोल्त आशिल्ल्यान हाचे आदीं जायते खेपे हांगा अपघात जाल्यात. 5 वर्सां आदीं तर एकल्याचो बळी घेतला. थळावो पंच तशेंच लोकांनी रस्तो जाता तितले बेगिना रूंद करचो अशें मागलां. आणि आता आम्ही पळयता की सकाळी जवळजवळ 7:45 हो एक्सिडेंट हांगा जाल्लो आसा. कदंबा जी आसा डायरेक्ट ती खांबो जो आसा इलेक्ट्रिसिटीचो खांबो जो आसा 11 kV प्लस LT वायर त्यो डायरेक्ट खांब्याक मारलेले आसा आणि डायरेक्ट खांबो पडलेलो आसा जमनीत. आमी खुबशे जे ह्या रस्त्याची जी आसा ती खूब भयानक ह्या परिस्थिती आसा. हेजे एक 4-5 वर्सां पयलीं हांगा एक असो एक्सिडेंट जावन हांगा डेथूय जाल्ली आसा. इतलो भयानक आसा आनी तो वायंडींग ही अत्यंत गरज आसा. आज कोणाक कितें जाला? आयज ड्रायव्हराक जे स्टेरींग आसा ते स्टेरींग लागलेले आसा. बरें लेडी कंडक्टर जी आसा तिका पांयाक दात गेल्ले आसा तिचे. आनी जे स्टाफ हे आशिल्ले पॅसेंजर आशिल्ले पॅसेंजराकूय कोणा छातयेन दुखता, कोणा पांयाक आनी अशें बारीक बारीक माल लागलेलो आसा. पूण इतल्याचेरूय खरें तरी देवान कृपा करून हे साल्वार केल्ले आसा. पूण जर तर एक्सिडेंट पळयलो जाल्यार भयानक दिसता. सामको इतलो 11 kV आनी खांब्याचो लोखंडी खांबो आसा तो सामको डायरेक्ट पडलेलो आसा जमनीर. इतली भयानक धडक दिल्ली आसा. हांव गोवोरमेंटा कडेन इतलेंच मागता की जाता तितलो बेगीन हो वायंडिंगाक घेवचो आनी बरो रस्तो करून जे हेज्या वयर सुद्दां जी चड चडाव आनी वोल्त आसा ती सुद्दां त्यो आमी पळयता. कितलेशेच ते डेंजरस आसा, कितलेशे एक्सिडेंट जाता रेल्वेचे ट्रक जावं इतर सुद्दां कितलेशे कितले अपघात जाल्ले आसा हांगा, एक्सिडेंट जाल्ले आसा. आमी हेजेर लक्ष दिवचें. पावसान निसर्ड जाल्ल्या कारणान आमी रस्तो हो सगळो निसर्ड पावसान खूब एक्सिडेंट जाता. पयर देपसो पडलो रातचो. पूण अशें आसा हो रस्तो वायंडींग करून व्हडलो करून घेवपाक जाय. कित्याक आमकां खूब रातचे आमी 3:00 3:30 वयर येता. कित्याक पडलो म्हणटकीर आमकां न्हिदूशी पडना. कित्याक लोक खरो करून पडटा जावं तेंचे लागता पांय मोडटा. टर्न डेंजर आसा सारकें. सामकी डेंजर आसा. कित्याक पावसान निसर्ड जावनूच पडटा लोक अशें खूब जाण पडटा. अशें पयर जर पडलो आमी 3:30 रातचे 11 वयर येता. आनी रस्तो मातसो वाडोवपा जाय आनी मातशी तेका एक देवची जी मातशी कमी करून वचपा एक तेजे करून आमकां लोकांक मातशें बऱ्या पडटा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.